काँग्रेस पक्षाच्या नांवान साऊथ गोवा एमपीचो सीट आमकां दुबाव ना जेन्ना सगळे आमचे बाराबूरचे MLA जावन तो तेंको आसा आनी तेच बाराबूर जायज आमी पळयल्या की सगळे आमचे कार्यकर्ते बाराबूर आसात ताजेर आमकां पुडून आयलां की जंय साऊथ गोवा काँग्रेसीची जाता आनी आमी लोकांक आश्वासनां दिल्लीं आसात की जायते प्रस्न जे आसात गोंयचे ते आमी लोकांच्या आदारान आमी सुटावे करपाक प्रयत्न करतले आनी हांव जाणो की जायते तांतले प्रस्न सुटावे जातले आतां आमचे मेन इश्यूज गोंयचे पळयतले आसा की बाब दिगंबर मंत्री आशिल्लो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना मायनिंग करून लोक आपले पोट भरतले लोक खुशाल आशिल्ले आयज लोकांची परिस्थिती कितें जाली BJP सरकारान करून दवरल्या ती पळयतली आसा लोकांच्या पोटाचेर पांयोन दिल्लो आसा आनी फाटले फावट जेन्ना ते दिल्ली गेले 1000 सुमार लोक मायनिंग एफेक्टेड पीपल ते थिंगा धरणा गेले 1,500 तरी पूण तेंगा बड्यांक एक प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट मेळ्ळो सुटावे करपाची सोडीच अपॉयंटमेंट मेळूं असलो हो BJPचो सरकार आसा दुसरे प्रश्न काल आमी वास्को गेल्ले ते कोल जो आसा पोल्युशन लोक म्हणटा आमी सगळे दुयेंत पडपाक सुरू जाल्ले आसा आमचो आरोग्य काबार करपा आसा सो हो जो गोंयचो एक दुसरो मोठो प्रश्न जो आसा तो जरूर आमी सुटावे करतले आमकां पोटाचें एक्सपेन्शन जाय पूण ताका लिमीट आसा लोकांच्या पोटाचेर पांयोन दिवन तिसरें आमी पळयलां आमच्या इथे बार CRZ आशिल्लें पूण आयज CRZ हुंय पावल्लें आसा लोकांचो ताजेर विरोध आसा आनी आमी लोकांच्या बरोबर रावतले आनी लोकांक पळय कितें बरें आनी गोंयांत कितें बरें तें आमी जरूर सारकें करपाक ते आमी प्रयत्न करतले आनीक प्रश्न जो आशिल्लो आमचे न्हंयो ज्यो आसात त्यो नॅशनलायज केल्ल्यो आसात आयज आमच्यो न्हंयो दुसरे भाशेन न्ही तुमी दिल्ली गेल्यार पावसांत तांचे नदी ओडल्यो गिमान उदक इतलेंच ते सगळे लादान ड्राय कितें म्हणटा आमची न्ही आमगे टायडल रिवर्स आनी उदक कितें सुकली जाल्यार मागीर बत्ती जाता तेन्ना परत येता दोनी वतान भाशिल्लें सो आमचे रिवर्स आनी तेंचे रिवर्स आमी कंपेर करपाक सो हे पळय नॅशनलायज केलो आनी लोकांचो विरोध आशिल्लो ते आमी तांच्या दोळ्या मुखार हाडून तें गोंयांत कितें बरें वता तें करपाक जरूर आमी प्रयत्न काल फिशरीज तांचेय प्रश्न आशिल्ले की आमी हिंगा बॅन हाडलोलें हांव फिशरीज मिनिस्टर आहा तेन्ना कित्याक जेन्ना ज्यो मासोळी स्पॉनिंगाक आपल्यो गाबोड्यो सोडपाचे दीस आहा तेन्ना तांकां दोत्तात आमी बॅन केलें आनी दुसरी शेजराक तरी सगळी मासळी दवरली तेन्ना काम स्पॉनिंग कितको मासळी वाडटली हें एक सगळ्यांचे मदीं एक दोनी स्टेटी मदीं केंद्रान हें करून घेवपाक जाय सो दॅट हिंग कडेन मासळी स्पॉन जाता हिंगाय जाता सो आखे देशाची जे सावथ बेल्टान ही मासोळी स्पॉनिंग जाता तेन्ना धंदो आसतना ती वाडपाक ही मासोळी आनी प्रोक्रिएट जावपाक ती करपाक प्रयत्न आनी इतलेंय न्ही जायते मागीर मोदें मोदें प्रश्न जे जातात आज जे आसात ते थोडे फाल्यां सॉल्व जातात परत ते आनी दुसरे प्रश्न ते आमी लोकांच्या आदारान आमचे एकामेकाचे घेवन जरूर पार्लमेंटाक निवडून आयल्यार आनी सुदारे करपाक जरूर जसो आमी हिंगा हाज हिंगा फ्लायटाक लोकांक खंय वचपाक पडटाली बेंगलोर आनी बॉम्बे आमी फ्लायट हिंगा सुरू केल्ली आसा दिगांबारान आमी आमचो दाबोली एअरपोर्ट एक्सपेंड करपाक
ते आमी 500 कोटी हाडलेल्यो. नॅशनल आतां आमचे म्हारग हायवे ताका आमी 300 कोटी हाडल्यो. सांगपाक म्हणजे जे गोंयचें कितें करपाक शक्य आसतली कित्याक एक MP म्हणून एम्बेसडर बिटवीन द स्टेट एंड द पार्लिमेंट एंड द नेशन. सो कितेंय पळय गोंयचे खातीर करूंक शक्य आसतली हांव आश्वासन दिता. म्हाका लोकांनी जिखून हाडल्यार फाटले 3 फावटी म्हाका तुमी जिखून दिल्लो. हेय फावटी तुमची जी कामां उरल्यात ती करपाक म्हाका तुमी निवडून दितल्यात हें आश्वासन हांव लोकांक म्हाका दिल्लें आसा. हांव लोकांक आदीं फुडें आनी म्हणजे जे आमचो लिडर ऑफ द ऑपोजिशन XCM हे आमचे आमदार जे वावुरतात म्हाका जैत दिवपाक तांकां हांव मानून देव बरें करूं म्हणटा आनी लोकांकूय म्हणटा जरूर हो तुमी म्हाका जिखयनातल्यात आनी उरलोली जी कामां जीं आसा ते तुमच्या आदारान हांव गोंयचे खातीर करून घेतलो हें म्हजें आश्वासन जावन आसा.